आयज जवळ जवळ 23 पॉयंट्स असलेले खूप दिवसांनी मिटींग घेतलेली. ॲक्च्युली ते एडजॉईन झालेली मिटींग ती आज आम्ही एडजॉईन मिटींग आयज कंप्लीट केलेली आसा. हेचेर मेजर इश्यूज आहा पळय ते आमचे डेव्हलपमेंट ग्रांट्स जे आमचे ऑलरेडी फायल पास झालेले आसा ते टेंडरींग प्रोसिजर आसा ती फायल कंप्लीट करपा लागून तो एक पॉयंट घातलेलो आसा. सगळ्या वॉर्डान बारीक बारीक डेव्हलपमेंट आहा पळय ते. सेकंडली हांगा एक मेजर इश्यू आसलेलो पळय हांगा कॅटल स्ट्रे कॅटल जे आसा पळय ते एक गव्हर्मेंटान एक स्कीम काडलेली आसा जे स्ट्रे कॅटल्स हांगा रस्त्यार आसता तेंचे कोण वालिना म्हणजे कोण आपलो ओनर आपलो म्हणिना पूण रस्त्याचेर आसता पूण ते खंय तरी आमी तांकां लिफ्ट करपाचें आनी गोशालान व्हरपाचो तो हो एक मेजर मुद्दो केल्लो आसा. चीफ ऑफिसरांनी म्युनिसिपल इंजिनियरांनी आनी एक हांगा न्यू म्हणजे गार्बेज कलेक्शन जे करता पळय ते इम्प्लिमेंट करपाक डिफरंट एक बाकीचे म्युनिसिपालिटी करता पळय ते टायप करपा लागून ते थंयला ते गार्बेज कलेक्शन आसा पळय हाऊस टॅक्सान आमी इन्क्लूड करपाक जायला गार्बेज कलेक्शन पूण त्या मुद्द्याचेर हांगा बरीच भासाभासी जाली कावन्सिलान की आमकां हाऊस टॅक्स जे आहा पळय मॅक्सिमम घरांक हाऊस टॅक्स आसा पूण थोडे घरांक समज 1000 म्हणलें जाल्यार 1000तल्यान 300 घरांक समज हाऊस टॅक्स ना आनी त्या जाग्यार हाऊस टॅक्स ना तेंचेर कितें करपाचें हेची स्टडी करून आजून कावन्सिलान सांगलां आमी चीफ ऑफिसराक आमी तेजेर पयलीं स्टडी करात आनी स्टडी करून जे कितल्या हाऊस टॅक्स आसा कितले हाऊस होल्ड आसा हे आमकां समज गावले जाल्यार आमकां टेंडरींग करपाक गावता चान्सीस. एक मोठो इशू तुवें रेज केलो म्हणटा तो जो आयज मिटिंगेन नासलेलो म्हणजे प्री मॉन्सून वर्क्स ताचेर तूं कितें सांगूंक शकता? एक्चुली आमी मिटींग कॉल अशी न्यू कॉल मिटींग कॉल करूंकूच नासलेली. हांव कावन्सिलाक किंवा चॅरपर्सनाक ब्लेम पळयना कित्याक ही जी मिटींग आहा पळय एडजॉयंट मिटींग घेतलेली आनी कोवीड प्रोटोकॉलाक लागून खंय तर आमी सरप्रायज मिटींग घेताली आनी आमी जो पॉयंट काडला पळय आतां सगळ्यांक खबर आसा गरमी तापलेली आसा आनी पावस केन्नाय पडूंक शकता. लास्ट इयर आमचें कावन्सील नासलेलें एडमिनिस्ट्रेशन रूल आसलेलो त्या कारणान म्हाका दिसता ते प्री मॉन्सून क्लिनींग जावंक ना. सो ह्याय वर्सा समज प्री मॉन्सून क्लिनींग जायना जाल्यार 100% फ्लोड येवपाची शक्यता आसा. आनी आमी अशें म्हणना की आमच्या आतां न्यूली इलेक्टेड MLAन फर्स्ट मिटींग घेतली WRD थ्रू मिटींग घेतली PWD मिटींग घेतली आनी आमी थ्रू WRD थ्रू आमी व्हडले नालाज करपाचें ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा. पूण हांगा जे बारीक म्युनिसिपल गटर्स जे आहा पळय ते आमकां करपाचें म्युनिसिपालिटी थ्रू करपाक जाय आनी ह्याच मिटिंगेन ह्याच अजेंडान आमी ताका एक पॉयंट एड करपाक लायला आनी जाता तितले बेगीन आमकां ते टेंडर करून आमकां लेबर पर वॉर्ड 40 लेबर्स आमकां रिक्वायरमेंट आसा मिनिमम ते लेबर जाल्यार आपण म्हाका दिसता प्री मॉन्सून बेगीन जातलें आनी आसा कचरो जो कोण उडयता पळय थंयसर ते फायन ऑलरेडी आसा. हांवें फक्त पॉयंट रेज केला की हांगा म्हाजे वॉर्ड नंबर 12 जो फीश मार्केट आसा त्या फीश मार्केटा कडेन 5-6 वॉर्डांचे कचरो हांव एकेच कडेन डंप करता. सो तो डंप करता आनी एक वॉर्निंग दिलेली आसा की आमकां वॉर्ड नंबर 12चे ते सरावंडींग एरियाचे लोकांक त्रास जाता ते बाकीचे दुसऱ्या 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर आनी 12 नंबराचे हे 6 वॉर्डांचे थंय कचरो येता तो त्रास खूब जाता. सो आमी ताका रिक्वेस्ट केला की तो कचरो ते आपल्या वॉर्डान तुमी घालची. प्रत्येक कलेक्शन सेंटर जो आता डार्क स्पॉट जावंक लागला. म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे एवरी वॉर्डान एक कलेक्शन पॉयंट आसपाक जाय. अशें न्हू एकाच वॉर्डान सगळे कलेक्शन पॉयंट आसपाक जाय ना. हांव बाकीचे कावन्सिलर सुद्दां आमी रिक्वेस्ट करतले आनी केला की तेंचे ते प्लेस आयडेंटिफाय करपाचे तेंचो कलेक्शन पॉयंट करपाचे. नोटीस केला की यू हॅव ऑलवेज बीन एक्टिव्ह अबाउट प्रुनिंग ऑफ ब्रांचेस अँड देर वॉज मेनी एलिगेशन्स की आमी ऑपोजिशन आशिल्ले आमचे कामां जावंक ना. दीस टायम युअर हजबंड इज अ MLA सो ही सगळी झाडां प्रुनिंग बी करून टायमार जातली. वॉट यू वॉन्ट टू से अबाउट दॅट? आजूच म्हणजे कलीग दीपक नायक हांणी आज प्री मॉन्सून वर्का बद्दल उलयलें. प्री मॉन्सून वर्क्साचो पॉयंट आमी टेन्शन कॉल केला. त्या प्री मॉन्सून वर्कान जितले गटर क्लिनिंग येता हे सगळें येता तातूंतूच ट्रिमींग ऑफ ऑल ब्रांचीस जे सिटीन तशेंच एंटायर वास्को जे डेंजरस ट्रीज आसा जे डेंजरस ब्रांचीस आसा हे सगळ्यो ब्रांचीस ट्रीम करून घेवपाची जबाबदारी आज कावन्सिलर आसा. म्हाका दिसता नेक्स्ट आमची रोखडीच 30 तारखेक आमची परती एक मिटींग आसा बजेटाची. सो त्या मिटिंगेन आमी प्रायोरिटीचेर हें काम करून घेवपाचें म्हणजे सगळे एक्चुली कावन्सिलरांकूय रिक्वेस्ट करता तांणी आयडेंटिफाय करचें आपल्या एरियेन जे जे डेंजरस ट्रीज आसा ब्रांचीस आसा जे लोकांच्या जिवाक त्रास करूंक शकता खंय तरी पडूंक शकता घरात पडूंक शकता हे सगळे आयडेंटिफाय केले जाल्यार आमकांय सोंपें पडटलें. लास्ट टायम जेन्ना पावस भरपूर पडिल्लो गोंयांत आनी सगळें वास्कोन फ्लडींग जाल्लें सिटीनूय फ्लडींग जाल्लें आनी आमकां रियलायज जालें की मॅक्सिमम जो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो सगळ्यो ज्यो क्रॉस ड्रेन्स आसा त्यो सगळ्यो रिबिल्ड जावपाच्यो गरज आसा आनी ताज्या खातीर आमी प्रपोजल्सूय घाल्ले. म्हज्या लेटरा प्रमाणे ज्यो घाल्या ताजें परमिशन आनी फुडल्या हाकाय बी आमकां आनी घालपाच्यो आसा. तातूंत एक आमची ऑलरेडी काम डुप्लिकेशन जाल्लें आसा ताज्या खातीर हांव उलयलें की तो वास्को टावराची जी क्रॉस ड्रेन आसा ती कंप्लीट जावची कित्याक पावस सामको तोंडार आयिल्लो आसा आनी
क्रॉस जावप एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट लायक जालें जाल्यारूच खंय तरी फ्लडींग अवॉयड जावपाक शकता. नेवो आमदार बाब दाजीन पयलींच इलेक्शना पयलींच एक इंडस्ट्रियलिस्ट आमचो आसा वास्कोचो बाब सुवर्ण बांदेकर ही दोनूय गार्डनां तेचे कडेन उलयल्ली ते रिनोवेशन करपा खातीर आनी तें लेटर आमी ऑलरेडी म्युन्सिपालिटीन फॉर्ड केला. ही बरी गजाल वास्कोकारा खातीर कित्याक आतां आमचे वास्कोचे लोक येयल्लेले आसा पयलीं कोण एप्रोच जायनासलो पूण हो पयलो आमदार आसा जो एप्रोच जाला आनी त्या लोकांनी पासून ताजी आयकून ताजीचे सपोर्ट घेवन तेंच्यांनी ऑलरेडी लेटर आमी हांगा सपोर्ट दिल्लेले आसा. डिस्कस जाले वेरियस टॉपिकाचेर वेरियस टॉपिक डिस्कस जाला म्हणजे पॉयंट्स आहा कॅटल स्ट्रे कॅटल म्हणजे रस्ते तांकां प्रॉपर तांकां खंय तरी रावपा खातीर तांकां खंय तरी जागो तांकां कोणी कंप्लेंट केला ताका इमिडिएट PFA पीपल फॉर एनिमल हेंच्यांनी व्हरचे अशें डिस्कस टॉपीक म्हणजे डिफरंट टॉपीक डिस्कस जालेले आसा. दोन तीन पॉयंट आयचे कावन्सील मिटिंगेक ही मिटींग एजंट जाल्ली जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन कोड ती आयज परतून घेतल्या आनी भितर मेन डिस्कशन आमचें आसलें ते रिगार्डींग सोपो मागीर डोर टू डोर करेक्शन हे 3-4 पॉयंट आसले. गार्बेज म्हटल्यार गार्बेज आमचें डोर टू डोर कलेक्शन जातालें न्हू ते आउटसोर्स करपाचें म्हूण ठरयल्लें. ते आफ्टर डिस्कशन अशें ठरलां की ते कशा भाशेन जातले ते नंबर ऑफ हावजीस हावस टॅक्स आहा आनी विदाउट हावस टॅक्स आहा ते पयलीं सर्वे कर म्हटलं आनी मागीर हे प्रोसेस करपाक कावन्सिलान रेग्युलेशन घेतलां. एज पर DME गायडलायन आनी हायकोर्ट गायडलायना प्रमाणे जे गोरवां एनिमल्स गायी म्हशी बी रस्त्यार आसता ते आसपाक जायना आनी ते DMEन आमकां म्युन्सिपल हेका ऑर्डर दिल्ली की बाबा ते स्ट्रे कॅटर्सा थ्रू म्युन्सिपालिटी एंगेज करपाचे आनी ते रोड्स बी क्लियर दवरपाचे म्हणून. प्री मन्सून वर्काचे डिस्कशन जाल्ल्या ते आमी निकतीच हे केल्ल्या ते एज पर डिस्कशन आमी रोखडेच हातीन घेतले.